देव बरो दीस ती मोगाळ बाबळिंदू तुका येवकार मिसांत आयज आमी सांबिटयतांव मागूंक लायला किंग्सली रोड्रिगीस, साशा फेर्नांदीस, विन्सी वालीस हांचो वाडदीस. आयज आमची सायबीण हांगासर वेता आसोय आंतोनेता सिल्वेरा, जिना Cosmita Araújo Daboli, Constance Gama, Eleganza Alex Fernandes, Alt Daboli Nefa Gomes, PhD NSD Felipe Fernandes, Regina Mundi Alex Carvalho, Alto Chicali Marta Kaulekar. Soglen ten samanan doria, soglen pasot maguya, bokorund, piren tahat, tanto gras korund. ताका बरी कर म्हूण देवा लागीं मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सुमेज क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाल भावा भयणीनो, आयज आमी आख्या पवित्र सोबे बरोबर विश्व दोर पुरगोटणेचो आयतार वर्ल्ड मिशन संडे समोर ओंपता आनी आमच्या 2 प्रांतांत मिसावांचो उत्सव जुबली ऑफ द मिशन्स मनयता. आमच्या पाप साहेब फ्रांसिस्कान ह्या आयतारा निमतान दिलोल्या आपल्या संदेशांत तो आमकां असो उलो मारता: सगळ्या लोकांक बोरवाशाच्या परगोटणार जायात, जेजूच्या पावलांनी चलूंक आनी बोरवाशाच्या संदेशकारांक जावंक आमकां आमच्या मुलावें आपोवणें म्हूण उगडास करता. जेजूच्या पावलांनी चलतलीं देवाचें बोल अणभवतात आनी जेजूचे दिरादीक परगोटणार जातात. आमच्या सेवा धर्माचो विशय: देवाचें बोल अणभवुया, जेजूचे दिरादीक परगोटणार जावुया. आमकां जेजूच्या पाटलावदाराक जेजून दिल्ल्या मिसावांच्या कार्याचो सगळ्या संवसाराक वचात आनी शिव वर्तमान परगोट करतात हाचो उगडास करता. देवाचें बोल अणभवूंक आमी जेजूचे दिरादीक परगोटणार जावंक देवाची कृपा मागुया. तशेंच मिसावांच्या गांवांनी आवगोडा मदें वावुरतले आमच्या मिशनरी भावा भयणांक देवाचें बोल, स्फूर्ती आनी बरी भलायकी ह्या मिसाच्या भेटेंत मागुया. आनी मिसाचो आमकां फळ मेळचे खातीर सुरवातेकूच आमी चुकल्या म्हूण ओळखून घेवया. सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध.
हे पासत घेवन सदांच अंकवा मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भणिंदो म्हजे खातीर आमच्या सरस्पद्या लागीं नती करात म्हूण सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाचे जिविताक पावूं. देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. देन वाचता तुज्या तोर वैभवा पाचो आमी तुका वाखाणटा. या जेजू ख्रिस्ता म्हज्या एकल्या पुताक सोम्या देवा देवाचे शिरे तूं संवसाराचे पाप काडटा. आमची काकूत कर बापाच्या उजव्याक बसला आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र संगाती बापाचे महिमे येशू ख्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं इश्कोर एकलोच तूं परमेश्वर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमचे तारका तुजे पुता जेजून केल्ले सर्वणीचें काम संवसार सोरोपर्यंत चलोवच्याक तुजी पयसुबा सगळे पोरजांक तारणाचो संस्कार जावची म्हूण तुजी खुशी जाली. आपणाक जबाबदारी आसा म्हूण ओळखून घेवंक तुज्या बाळत्यांची काळजां जागोय. हे परी सर राष्ट्रांत तुजी कांय पोरजां वयर सरूं आनी निरोतरी वाडों. आमचे सुमयाचे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सगळ्यांनी पवित्र आत्म्याचे एकवटान शेता राजभोग चलयता सासणांच्या सासणाक. सुटकेच्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी अमालेकीत लोक आयलो आनी रेफिदीन म्हणटात थंय इस्रायलाचे तांणी आक्रमण केलें. मोइसेसान जोशुएक म्हणलें, थोड्या मनशांक वेंचून काड आनी फाल्यां अमालेतिका कोडे लढाय करूंक भायर सर. इतलें म्हणसर सर्वेस्पराचो दांडो म्हज्या हातांत दवरून हांव दोंगराचेर तोंगशेर रावतां. जोशुएन मोइसेसाक सांगलोलें तशें केलें. अमालेकिताक कोडे लढाय करूंक तो भायर सरलो. त्या म्हणसर मोइसेस, एरन आनी हूर दोंगराचे तोंगशेर गेले
आनी जेन्ना मोइसेस आपले हात उबारून दवरतालो तेन्ना इस्रायल जिखतालो. मोइसेसाचे हात थोकले तेन्ना ताणें ताचे शीं एक फातर हाडून दवरलो आनी तो ताचेर बसलो. एरन आनी हूर मोइसेसाच्या हाताक धरून रावले. दर एक वाटेक एकलो आनी अशें दीस पडो पर्यंत ताचे हात थीर रावले. हे भाशेन जोशुएन अमालेकाचेर आनी ताचे पोचेचेर तोरवारेन चैत व्हेलें. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब गायन करून जातलो. सर्वेस्परा रोचला स्वर्ग आनी संसार, ताचे तांव येता म्हाका आदार. सर्वेस्परान रोचला स्वर्ग आनी संसार, ताचे तांव येता म्हाका आदार. परतून म्हणया. सर्वेस्परान रोचला स्वर्ग आनी संसार, ताचे तांव येता म्हाका आदार. पर्वतांचेर म्हजे दोळे उबारून लायता, तोयता म्हाका आदार मेळटलो. सर्वेस्परा रोचला स्वर्ग आनी संसार, ताचे तांव येता म्हाका आदार. जबाब. सर्वेस्परान रोचला स्वर्ग आनी संसार, ताचे तांव येता म्हाका आदार. तो तुजे पांयात लुंग निसरूंक दिना जावं, तुजो राखणो तो कोदींच न्हिदचो ना. ना इस्रायेलाच्या राखण्याक न्हीद ना जेमना. जबाब. सर्वेस्परान रोचला स्वर्ग आनी संसार, ताचे तांव येता म्हाका आदार. सर्वेस्प तुका राखता, तुजेर आपली सावली घालता. सर्वेस्प तुज्या उजव्याक उबो आसा. दिसाचे तुका वोट लागचे ना आनी रातचे तुजे चान्ने पडचे ना. जबाब. सर्वेस्परान रोचला स्वर्ग आनी संसार, ताचे तांव येता म्हाका आदार. सगळ्या वायटा विघ्नांतलो सर्वेस्प तुका राखून दवरतलो. तुज्या जिवाचो राखणो तो खंय वच आनी परतून ये, आतां आनी सदांकाल तो तुका राखता. जबाब. सर्वेस्परान रोचला स्वर्ग आनी संसार, ताचे तांव येता म्हाका आदार. बागयोन पावलून तिमोथाक बरयलेले दुसरे चिठी वेलें वाचप. प्रितीच्या, जें तूं शिकलाय आनी जें तुका राखूंक दिलां तातूंत तूं गोट राव. तें कोणाक कडसून तुका गमून आयलां तें तूं मनांत दवर. तूं भुरगेपणार सावन पवित्र पुस्तकां शिकलाय.
जेजू क्रिस्ताच्या भावार्था उद्देशी तारोणाक पावयता तसली शिकोवण तुका दिवंक तांकां तांक आसा. सगळें पवित्र पुस्तक देवाच्या प्रेरणान बरयलां. तें शिकोवन दिवंक, चुकी काडून दाखोवंक, लोकांक निटायेर हाडूंक, तांकां प्रमाणीकपणांत वाडोवंक उपकारता. ताका लागून देवाचो मनीस उत्तम जावन कसल्याय बऱ्या कामाक पुरतो जावंक पावता. देवा मुखार आनी जिव्या आनी मेलेल्यांचो नितीदार जावंचो आसा त्या क्रिस्ता जेजू मुखार ताच्या येण्याच्या आनी ताचे राजवडकेच्या नांवान हांव तुमकां हो हुकूम घालतां. ताचो निरोप पोरगोट कोर. वक्तार आनी वक्ता भायर परतून परतून सांग. विवाद करून मनांत रिगोय. खोट काडून दाखोय. तांच्या गिन्यानाक उलो मार. पूण सगलें सोंसणिकायेन आनी शिकोवन दिवच्या मनान तशें कोर. देवाचें उतोरें. उद्गाराक उबी रावया. देवाचें उतर जिवें आनी सुटसुरीत. तें काळजाचे ओथरेक आनी चिंतना पारखिता. सर्वेस्पोर तुमचे सोव्या आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. शिसांनी सदांच मागणें करचें आनी जीव सोडचो न्हय म्हूण जेजून तांकां अशी एक वपार सांगली. एका शारांत कोण एक नितीदार आसलो. ताका देवाची भिरांत न्हय म्हूण मनशांची बिडाय नासली. आनी त्या शारांत कोण एक विधवा आसली. ताचेशी येवन येवन ती अशी मागताली, नियाय करून म्हज्या दुस्मानाचे हातांतली म्हाका निवार. पूण जायतो काळ ताणें तिचें आयकलें ना. तरी मागीर ताणें आपणा भितर म्हणलें, हांव देवाक भियेना आनी मनशाची बिडां हांव धरिना. खरो, पूण ही विधवा म्हाका त्रास दिता देखून हांव तिची न्याय करतलों. नाजाल्यार येवन येवन शेकी ती म्हजो जीव खातेली. आनी सुम्या जेजून म्हळें, हे कोठे नितीदारान कितें म्हणलें ताची तुमी चोत्राय धरात. तो देव आपणाक रात दिसलो मातल्या आपल्या विचळिल्ल्याचो न्याय करून ताका निवारचो ना आनी ताका सुस्निकायेन कान दिवचो ना. होय, तो ताका बेगीच निवारतलो म्हूण हांव तुमकां सांगतां. तरी पूण मनशाचो पूत येतलो तेन्ना ताका संवसारांत बार्थ मेळोसो तुमकां दिसता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. एका दिसाक एक भुरगो आपणाचे इस्कॉलाक येता आनी आवय बापायक सांगता, मामी डॅडी
म्हाका स्कूल बँड हातूंत म्हाका जॉयन जावंक जाय. ते पासत म्हाका एक इंस्ट्रुमेंट जाय, सॅक्साफोन जाय. त्या आवय बापायन आयकलें, कांय जाप काडली ना. थोडे दीस जातच भयणान बांदू पोतून इस्कॉलाकतान येता भुरगो आनी सांगता, मामी डॅडी तुका हांवें सांगलेलें हांव स्कूल बँड जॉयन जाता म्हणून आनी म्हाका सॅक्साफोन जाय म्हणून. तेन्नाय कांय एक जाप काडली ना, ओगीच रावली. ओय म्हणूंक ना, नाय म्हणूंक ना. आनी थोडे दीस जातच पोत्तून हो भुरगो इस्कॉलाकतान येता आनी उगडास कोत्ता, मामी हांवें तुका सांगलेलें म्हाका हें बँड जॉयन जावंक जाय, बँडांत म्हाका सॅक्साफोन जाय. तेन्नाय कांयच म्हणूंक ना, ओय म्हणूंक ना, नाय म्हणूंक ना. आनी उपरांत इस्कॉलाक वेता आनी इस्कॉलांतल्यान येता आसतना थंयसर आमी शॉप आहलें जंय इंस्ट्रुमेंट विकतात. इंस्ट्रुमेंट विकतात वाजोवपाचे. थंयसर भितर सरता आनी एक सॅक्साफोन पळयता, तो न्यू न्हय, तो सेकेंड हँड पळयता आनी प्रायस विचारता. आनी येवन मामीक डॅडीक सांगता, हांवें पळयला सॅक्साफोन शॉपाचेर वचून. आनी ताका घेवन वेता, ह्या शॉपार ताका घेवन वेता आनी ती ताका सॅक्साफोन घेवन दिता. वाजोवंक सुरू कोत्ता, म्युजीक शिकता, नोट शिकता आनी बँडांत वाजयता. उपरांत आनीक शिकता आनी शिकतोच भयणान बांदू व्हडलो जातोच स्कूल ऑफ म्युजीक उक्तें कोत्ता. स्कूल ऑफ म्युजीक. तर भयणान बांदू हो भुरगो मागता, आवय नाय म्हणूंक ना, बापायन नाय म्हणूंक ना, ओय म्हणून. आमी चिंतता पूण मागपाचें बंद करूंक ना आनी ताका दिना अशें म्हणूंक ना. जायते फावटी मागलें ताणें आनी शेवटाक ताका मेळ्ळें. भयणान बांदू आयज आमी 2 वाचपां कितें भाशेन पयलें आनी तिसरें वाचप शिव वर्तमान आमी आयकलां भयणान बांदू. त्या दिसांनी आमालेकीत लोक आयलो आनी रेफिदीम म्हणटा थंय इज्रायलाचेर ताणें आक्रमण केलें. इज्रायल पोरजा इजिप्तांतान भायर सरली आपणाची भासायल्ले देशांत वचपाक. खंयचो देश भासायल्लो देश? खंयचो तो? हो भासायल्लो देश खंयचो? खंयचो भासायल्लो देश? खंयचो देश भासायलो? आब्राम खंयचो गांव दिता म्हणलें? देवान आब्राम खंयचो गांव दितलो म्हणलें? पालेस्तीन. भासायलो देश पालेस्तीन. भयणान बांद आतां ताका पालेस्तीन म्हणटा. पालेस्तीन. इज्रायल पोरजा इजिप्तांत आहली 450 वर्सां इजिप्तांत आहली आनी मोइजेस ताका भायर काडटा. फुडें पावता झुजां जातात. हे आटेर आहले ते मनीस भितर सरूंक दिनात ताका. झुजां जाता आनी आतां हें झूज जाता तें आमेलिकीत लोक म्हणटा तो. इज्रायल पोरजा कोणाची आयली? खंयच्या मनशाची आयली इज्रायल पोरजा? कोणाची आयली? कोणाचें नांव आयकलां तुमी इज्रायल पोरजा म्हणटा तेन्ना? आब्रामाची आयली. आब्राम कोण जल्मलो?
अब्राहामाच्या पुताचें नांव कितें? अब्राहामाक इजाक जल्मलो. इजाकाक कोण जल्मलो? इजाकाक कोण जल्मलो? कांय शिकयलें ना दोतोनी, कांय शिकोना तुमी? कितें शिकता दोतोनी? दोतोनी कितें शिकता? इजाकाक कोण जल्मलो? त्या भुरग्याचें नांव सांग. इजाकाच्या भुरग्याचें नांव सांग. जाकोब. आनी दुसरो कोण? दुसरो कोण? इजाऊ. जाकोब आनी इजाऊ. जाकोबाक कितलीं भुरगीं जल्मलीं? जाकोबाक कितलीं भुरगीं जल्मलीं? 12 भुरगीं. 12 भुरगीं बरोवलीं. जाका आमी म्हणटा 12 ट्रायब्स. आनी जावन आसा इज्रायल पर्जा. 12 भुरग्यांची भुरगीं इज्रायल पर्जा. आनी हो आतां आमेलिकीत लोक म्हणटा तो खंयचो? कोणाची पर्जा ती? कोणाची पर्जा आमेलिकीत लोक म्हणटा तो? जेन्ना आतां झगडचें पडटा तांच्या लागीं कोणाची भुरगीं ती? इजाऊची भुरगीं. इज्रायल जाकोबाची भुरगीं. जाकोबाची पर्जा इज्रायल म्हणटा ती 12 भुरग्यांची भुरगीं. आनी आमेलिकीत म्हणटा ती इजाऊची बाची भुरगीं, बाची पर्जा. तेजे बाची पर्जा झूज कोत्ता. बेणाबांद झूज कोत्ता. भितर सरूंक दिना ताका. तेन्ना मोइजेस जोशुआक सांगता थोड्या मनशांक घे आनी झूज करूंक वच. आनी आपूण दोंगरार वेता आरोनाक घेवन, बापणाचे बाग घेवन आनी उर म्हणटा ताका घेवन. हांव मागणें करूंक वेता. तूं त्या वाटेन झूज कर, हांव मागणें करूंक वेता. आनी हात वयर काडटा मागणें कोत्ता आसतना. जेन्ना वयर काडटा तेन्ना हें झूज जिखतात ते. पूण ओळोन येता आत्ताचे देंवता तेन्ना झूज पिड्यार जाता. जेन्ना हात वयर काडले देंवता तेन्ना झूज पिड्यार जाता. सकाळीं हात वयर काडले, दोनपार जालो, हात थकलो. मोइजेस थकलो. आनी जितले पावटी हात देंवयतालो तितले पावटी झूज पिड्यार जातालो. त्या पासत आरोन आनी उर हाणें चिंतलें एक फातर दवरपाक आनी मोइजेसाक फातराचेर बसोवपाक. आनी दोनी वाटेन हात वयर काडपाक. आरोनान एका वाटेन वयर काडले आनी उर्सान दुसऱ्या वाटेन वयर काडलो. सकाळीं वयर काडले ते सांजे पासून वयर काडून दवरले. आनी तेन्ना झूज जिखताले. तो मागतालो देवा कडेन. मोइजेस मागतालो. आनी झूज काबार जावं पासून सांज जाली, रात जायत येयली. हात वयर काडून दवरले. एका वाटेन आरोनान वयर काडलो, दुसऱ्या वाटेन उर्सान वयर काडलो. चोर मागले आनी मागण्या उदेशीं हें झूज जिखलें. तर आयज शिव वर्तमान आमी आयकलां एक नितीदाराची खबर. हो नितीदाराची खबर आमी आयकल्या. तर हो नितीदार एका शारांत कोणी नितीदार आसलो ताका देवाची बिरान नासली न्हय म्हूण मनशांची बिडा. देवाकूय भियेन नासलो आनी मनशांची ताका काकूत नासली. आनी एक विधवा ताजेशी येताली, म्हजी नीत कर, म्हजी नीत कर. तो आयकोना जालो. आयकोता पूण आयकोना जालो. आयकना जाल्ल्या भाशेन करूंक लागलो. आनी तेन्ना तेणें म्हणलें, नितीदारान म्हणलें, हांव देवाकूय भियेना आनी मनशांची म्हाका काकूत ना. हांव तर तिची नीत करिना. येवन 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 बेजार कोत्तली, येवन 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 बेजार कोत्तली. त्या पासून हांव नीत कोत्ता आनी नीत कोत्ता तिची. आनी तिका जिकोयता, तिचे दुस्मानसले जिकोयता.
आनी जेजू म्हणटा सुम्या जेजून म्हणलें त्या कोटे नितीदारान कितें म्हणलें ताची तुमी चोत्राय दवरात. तो देव आपणाक रात दीस उलो मारतल्या आपणा वितल्याचो न्याय करून ताका निवारचो ना आनी तुमकां सुस्निकायेन कान दिवचो ना. तो ताका वेगळीच निवारतलो म्हूण हांव तुमकां सांगता. म्हणटच आमी मागणें कोत्ता तेन्ना विस्वास सोडिनासतना मागणें आमी करूंक जेजू मागता आमचे लागीं. आमचे लागीं मागता तांबो नासतना मागणें करपाक. आनी हें जावन आसा आमचें बळ. मनशाक बळ मेळटा. आयज मिसांचो आयतार विणान बांदो मिशन संडे, वर्ल्ड मिशन संडे, जे आमी आयज कितें कोत्ता आख्या संवसारा पासत कोत्ता. आनी आख्या संवसारा पासत कोत्ता आनी जे आमी आयज कलेक्शनूय कोत्तेले ते आख्या संवसारा पासत. दुर्बळ जागे आहात, जंय इस्कॉलां नात, हॉस्पिटलां नात, इगोर्जो नात, सोंपेपणां नात, ताका ह्यो वस्तू कोत्ता आमी. ह्यो वस्तू कोत्ता. आनी आनीक दीस आहा भयणान बांदो संवसारा पासत न्हय इंडिये पासत. खंयचो दीस तो? ऑल्टर सकाळ सांगलें. खंयचो दीस रे तो? आं Communion India. Communion India is the third Sunday of December. It's the third Sunday of December. Communion India. Communion India हो जावन आसा दीस चड वर्सां जावंक नात. एका 8 वर्सां जालीं जायत. आमचे इंडियेचे दुर्बळ गांव आहात. जे आमी कितें कोत्ता ते इंडिये पासतूच वयता. पूण आयचे आख्या संवसाराक वेता. आनी हे मिशनरां पासत आमी मागता. मिशनरां पासत आमी मागता. आनी हे मिशनर आमचे गोंयांत आयले. जेचो धर्म घेवन आमचे गोंयांत आयले. बार्देसांत कोण आयलो? खंयचे मिशनर आयले बार्देसांत? खंयचे मिशनर आयले? तिसवाडी खंयचे मिशनर आयले? सातशे खंयचे मिशनर आयले? पळयात कोण सांगात पळयात. बार्देसांत कोण आयले? तिसवाडी कोण आयले? सातशे कोण आयले? खंयचे मिशनर आयले? बार्देसची इगोर्ज्यो पळयल्या तुमी कश्यो बांदल्या त्यो? पाद्री रावतात ते वयर रावतात तो सकला रावतात? माडेर रावतात ओ ग्रावंड फ्लोरार रावतात? रावतात ते तेंय चोवंक ना खंय रावतात ते. खंयची बार्देसची इगोर्ज्यो वचूंक ना तुमी? बार्देसची इगोर्ज्यो वचूंक ना? ग्रावंड फ्लोरार रावतात. माडेक रावना. मे बी एक्सेप्शनल 1-2 इगोर्जो आसत. पूण सगळे सकला रावतात. सकला कितें आहा? परिवारान आहा. सकला कितें आहा? मोनजात्यो आहात. कोण तो? तांचो सांबाळपी कोण? पॅट्स ब्लेसींग जालां त्या दिसाक. कोणाक लागून जालां तें? खंयचे भाग्यवंताक लागून जालां तें? खंयचे भाग्यवंताक लागून जालां पॅट्स ब्लेसींग? कोण तो भाग्यवंतांचो? पॅट्स ब्लेसींग जालां तें सामचे इगोर्जेन. खंयचे भाग्यवंतान लागून जालां तें? कोणाचें फेस्त आहलें त्या दिसाक? जे दिसा बासायलें त्या दिसा कोणाचें फेस्त आहलें? कोत्ता म्हूण कोत्ता आमी. नाको ना कित्याक लागून कोत्ता तें? सेफ ऑफ डुईंग वी आर डुईंग. Saint Francis of Assisi. Feast of Saint Francis of Assisi. खंयची ऑर्डर घडली ताणें? फ्रांसिस्कान ऑर्डर और कापुशीन आमी म्हणटा ताका. फ्रांसिस्कान ऑर्डर कापुशीन. आनी
ते बार्देसांत मिशनार कशे आयले, बार्देसांत मिशनार कशे आयले विणान बांदून. आनी रावपाचें सोकला मोनजाती मदें, झाडां मदें रावपाचें सोकला. इगोज वचून पयलीं आयल्यार तुमकां दिश्टी पडटलें. बार्देसची इगोज्यो भोव थोड्यो वयर माडेर रावता, पूण सगळे ग्रावंड फ्लोरार रावता. सालसेत कोणें केलें? सालसेत खंयचे ऑर्डरान केलें? कानवट खंयचे ऑर्डरान केलें सालसेत? खंयचे ऑर्डरान केलें? कुंकोडेचे माड तीर मेल्ले, आयकलां आसतलें तुमी, कुंकोडे माड तीर मेले. खंयचे ऑर्डरा ते? खंयचे ऑर्डराचे? जेजुईतांनी कन्वर्ट केलें. जेजुईतांनी कन्वर्ट केलें. सालसेत जेजुईत मिशनार आयले. सालसेत जेजुईतांनी हें केलें. हांवें माड तीर मेल्यात ते कुंकोडेचे जेजुईत मेल्यात ते. हांव बाणाले आहलो, बाणाले आसता त्या आदी हांव म्हजी ट्रेनींग कोत्तालो नेवा पाद्री कसो बिशोलीम. आनी बिशोलीम एक फादर आहलो हेड मास्टर, फादर सावियो रोद्रिगीस, गांवान कार्मोनेचो जेजुईत प्रिस्ट. आमचे इस्कॉल डायसिजान 25 वर्सां जेजुईतांच्या हातीन दिल्ली इगोजांनी इस्कॉल. आनी तो कित्याक लागून बाणाले रावंक आयलो, मुदास करपाक आयलो आपणाची फॅमिली घेवन. आनी म्हाका आमचे इगोर्जेन विजीट केलें ताणें, बाणालेचे इगोर्जेन. भितर सरता आसतना साक्रिस्ती वयर लोगो पयलो ताणें, लोगो. अरे आमचो जेजुईतांचो मरे लोगो, आमचो जेजुईतांचो लोगो म्हूण आहा बिणांत बांद. म्हणून इगोज आमची, आमी बांदलेली इगोज, आमी बांदलेली जेजुईतांनी. मिशनार आतां सुरू जावना. मिशनार जेजू स्वर्गार गेला तेन्ना तान सुरू जालें. पयलो मिशनार बागेंत पावलो, पयलो मिशनार बागेंत पावलो. आनी पावलूक सांगलें ध्यान जाता युरोपांतल्यान वच. आनी युरोपांतल्यान पयले मिशनार भायर सरले. पयले फ्रांसिस्कान, दुसरे जेजुईत. आनी तिसवाडी कोणें कन्वर्ट केलें? तिसवाडी कोणें कन्वर्ट केलें? तिसवाडी कोण दिसता तुमकां? आतांचो पाप साहेब. खंयच्या ऑर्डराचो? आतांचो पाप साहेब. हो पाप साहेब जाला तो आतां खंयच्या ऑर्डराचो? ओल्ड गोवा गेलो जाल्यार एक टावर आहा थिंगा. कोणाची टावर ती? टावर उरल्या. कोणाची टावर ती? सायलेंट चर्च. ही सारकी सायलेंट चर्च. ती टावर आहा त्या बरं ना तुमकां ओल्ड गोवा. कोणाची टावर ती? खंयच्या भाग्यवंताची? पळोवंक ना टावर आहा ती ओल्ड गोवा? खंयच्या भाग्यवंताची ती? सेंट आगास्टीन टावर. सेंट आगास्टीन टावर. आनी आमचो आतांचो पाप साहेब इज ए आगुस्तिनियन प्रिस्ट, ऑर्डर ऑफ सेंट आगास्टीन. आतांचो पाप साहेब जाला तो. न्यूयॉर्क, चिकागो थंयसर जल्मलो तो, थिंगा हें जालो तो. पूण पाद्री जातो मिशनार कसो आगुस्तिनियन मिशनरी वेंट टू पेरू, सावथ अमेरिका. पेरू गेलो थंयसर मिशनार कसो. आनी तिसवाडी इज कन्वर्टेड बाय आगुस्तिनियन प्रिस्ट. आगुस्तिनियन प्रिस्ट. हांव कोर्ली पादिगार आहलो. आनी कोर्ली सांता हातो सान जांव फाकुंद आगुस्तिनियन प्रिस्ट. आगुस्तिनियन प्रिस्ट हो भाग्यवंत आगुस्तिनियन प्रिस्ट. म्हणटच हे भाग्यवंतांनी तिसवाडी थंयसर म्हणल्या भाशेन प्रीच केलें. मिशनार येयले आमचे इंडियेक, आमच्या गोंयांत आयले. आमच्या गोंयांत आयले मिशनार. आनी आमचे
दुसऱ्या गांवांनी गेले, आफ्रिकाक गेले, वेनेझुएलाक गेले आनी हूंय गेले आमचे पाद्री. आनी हे मिसांव आयज पासून चालू आहा. सगळे संवसाराक वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात. सगळे संवसाराक वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात. हें आयज जेजू आमकां सांगता. आयज इगोर्ज आमकां सांगता. मिसांचो वाव सदांच चालू आसा. आनी एक मनान धरुया, हें कलेक्शन आमी करता मिशन संडेचें गोंयां पयलें उत्ता. गोंयचें कलेक्शन आख्या स्टेटावन पयलें उत्ता. आमचे जे पाद्री काम केलां गोंयांत ताणें हें वाडोयत गेले, चडोयत गेले आनी आयज गोंयां पयलें उत्ता आमचें कलेक्शनाक. सगळ्यान कलेक्शन आमचें गोंयचें चड जाता. तर आयज आमी मिशनरां पासत मागुया. मिशनराचो पात्रोन कोण? मिशनराचो पात्रोन कोण? हू इज अ पेट्रन ऑफ मिशनरीज? कोण मिसांचो पात्रोन? एकल्याचें सांगा पया. कोण? दोग जाहा. कोण पेट्रन? कोण? एक दादलो आनी एक बायल. दादलो कोण? सेंट फ्रांसीस झेवियर, पेट्रन ऑफ मिशनरीज. आनी बायल कोणू? बायल कोणू? सेंट ट्रिजा ऑफ चाइल्ड जीसस. लिटल फ्लावर सेंट ट्रिजा. केन्ना 4 अणतीची भायर सरूंक ना. ती केन्नाच भायर सरूंक ना. लायक क्लॉइस्टर्ड कार्मेल तेजे भाशेन केन्ना 4 अणतींतल्यान भायर सरूंक ना. पूण मिशनरां पासत मागतालें, दिसपटे मागतालें, तांकां चिटी बरयतालें टू एनकरेज देम. चिटी बरयतालें. 2 वस्तू ताणें मनान धरल्यो. एक साल्वेशन ऑफ सोल आनी दुसरें मिशन, प्रे फॉर द मिशनरीज. आनी कितले वर्सां आसता मेलें तें? हाव ओल्ड शी वॉज वेन शी डायड? 24. तोरणाटें कशें मेलें? 24. TB जाल्ली ताका. आनी दोज TB ओकोद नासलें. ओकोद नासलें. TB ओकोद नासलें. लोक मोत्तालो मागीर. ताका TB जालें. जिवाक कोश्ट पडटाले, जायते कोश्ट पडटाले. पूण हे कोश्ट साल्वेशन ऑफ सोल आनी फॉर मिशनरीज तांचे पासत भेटयताले. आनी आयज सांत फ्रांशेवेराक जो मिसांनी काम केलें, गांवांनी गेलो, एणें घरांतूच रावन मिशनरां पासत मागलें आनी इगोर्ज मागीर ताका जॉयंट पेट्रनस केली. सांत फ्रांशेवेरा बराबर जॉयंट पेट्रनस केली. उबे रावया. सतमानतां देवाक, सोर पदवीदार बापाक, स्वर्गांत पिपमीचे रोसनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्याच पुताक आमचे सुमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं घोर सांबाळलो. आंकवा मेळटान जल्मलो. 5 काल ताणें कोस सोंसले. त्या कुर्सार जोडलो. तो मेलो आनी ताका मेल्ले मानी मेलो. चडलो पितां जिव्या मेल्यांची मुसबी करूं येतलो. सतमानतां पवित्र आत्म्या भक्तांचो एकता देवा बापान आपले पुता वरवीं आपले सोडवणीचें मिसांव हे संवसारांत सुरू केलें. तें मिसांव आपले क्रिस्ती पोरजे वरवीं बापा फुडें व्हरता.
मिसांच्या वावराचेर सगल्या मिशनरांचेर आशिर्वाद घाल म्हूण मागुया आनी आमचे पयस बिच्यो कांय गरजो बापा मुखार दवरुया. लियो आमच्या बाप साहेब देवाचे येवजणे परमोने पवित्र सभा चलोवंक पवित्र आत्म्याचे करपेन आनी बोल भोर म्हूण मागता सगल्या बेसपांनी याज्ञिकांनी म्हत्वशांनी आनी लोकिकांनी जेजूचे आसने अनुभवूंक ह्या वर जेजूच्या धार्देक परगटणार तांकां कर म्हूण देवा लागीं मागुया. सरकारी फुडेरांनी आपले मेलोले पोलवीक देव भिरांतान पोरजेच्या बोर वापरूंक जोगणी झुजां पयस करूंक देसा देसा मोदें शांती हाडूंक नागरिकां मोदें एकवट आनी भावपण हाडूंक तांकां स्फूर्ती दी म्हूण देवा लागीं मागुया. क्रिस्ती घोरां बी जेजूक आपलो मास करून देवाचे बोल अनुभवूंक आपल्या जिवितांतले उतरांनी आनी कोऱ्यांनी जेजूचे धार्देक परगटणार जावंक देवाची कृपा तांकां मागुया. मिशनार कशें वावरतल्या आमच्या याज्ञिकांक म्हत्वशांक आनी लोकेक भाव भयणाक राख आनी सांबाळ म्हूण आनी धोम परगटणाराचो वोर ओदेक नेट तांणी करूंक तांकां पवित्र आत्म्याची बोल भर म्हूण मागता. दर एक कातोलकान आपले लागीं जाता ते भाशेन धोर परगटणाराच्या कार्यांत वांटो घेवंक मेसाव खातीर सदांच मागून पयशांचो आदार अणभवूंक आनी धोरपंथाचो वावरूंक ओदीक नेट देखून देवाची कृपा तांकां मागुया. मोगाळा बाप्पा जी दयाळायेन आमची मागणी आयक आमचे बळान आमकां भरून पुताची देरादीक परगडणार आमकां कर. तेच क्रिस्ता आमच्या आस्म्या वरवीं. वेदनेच्या वेल्यार गीत घेवया. C14 पेज नंबर 34. C14. म्हजे भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवापाक मानता असलें जा म्हूण मागुया. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नागे पवित्र सभेच्या दावा सोर्वेस्पर मानून घेवं.
सर्वेस्परा आमचे देवा, तुजे पुताचे कोश्ट आनी मरण संवसाराचे सवणी खातीर तुवें आमकां मानून घेतली. तुजे पवित्र सभेच्या प्रार्थनाक कान दिवन आमची देणी स्विकार कर आनी तुका समर्पिल्ल्या आमच्या जिविता वरवीं आमच्या काळाच्या मनशांक जेजूची सोडवण आमी दिवंक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं. आमची काळजां बारुया. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारा आनी सासणाचे देवा, सरकाळी आनी सत्य जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे सवय आमी जियेता भोंवता आनी आसांव आनी हे संवसारांत आसतनानूय तुजो मोग आमी भोगतांव. भोगो सासणाचे जिविताचे आमकां मेळटा खात्री. पवित्र आत्म्या वरवीं जेजू ते मरणांतलो जिवंत केलोय ताचें पुनर्जिवंतपणां प्रथम फळ कशें तेच पवित्र आत्म्या आमी घेतला. देखून सासणाक आमकां मेळटलो तो पासकांचो गूट भोगूंक आनी बोरवां शार रावता. त्या पासो आतां देवता बरोबर अजापाचे पदवेची दिनवाशी काळजां आमी स्तुती गायता. बापा, कोरोस तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोड तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुम्या क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपली कुशेन कोश मरोंक सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेश परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सास्तीक कराराचें रगत. पातकाचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट पुरवठूया. बापा, जेच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोगतीपण उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सवणची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फोव केली दिवंक आमी तुका दिन वाचता. आनी जेच कडेन रगो शिवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण
आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचे विस्तारले चे पयस बेचो उगडास कर. लेव आमचे बागेवन बापा, फिलिपनेर आमचे गोंवडी बापा, सिमिया आमच्या दारी गोंवडी बापा, आनी सगळे यादनिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनः जिवंतपणाचो बरो वासो धरून मेल्या ते आमचे भाव भयणीची काकूत कर. तांकां दिसता की ते मेल्ल्या सुमेस्तांक जे पडझडीत मुक्कामापणे फाव कर. आमा सुमेस्तांची दया करून मागता. आंकवाम हृदयाचे मै संगाती बागेवन झुजायचो पोती बागेवन दोता बागेवन जेवाज आनी सूर्य काडी तुका मानुल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासण्या सुखात आमकां वांटो दी. तांची संगाताची महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ताचे पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जुताय पवित्र आत्म्याचे एकपणादार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. जेजून मागणें करूंक आमकां सांगलें. थांबोन आसतना मागणें करात. देव केन्नाय तरी आमकां दितलो अशें आमकां सांगता. हे मना धरून सगळीं आमचे आपा म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जैज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षिता तशी आमची पातकां उगोस आनी आमकां ताळेर करून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दयागण युता सवस्के आमकां दी. सर्गीचे सुखाक आनी आमच्या सरोंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवाशान अत्रेकतांव. तर आमकां जुदार काकुतीन सूर पातकांतली सुटोय आनी सुरा कातांतली वाडटाय. सुमेश क्रिस्ता दोता म्हणलें तुमकां शांती दोता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसबेचे बाड ते दीस घाल आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकोडान सांबाळ. सो शेत राजपूत चलयताय सासनांच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मायमोगान आमी शांती दिया. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप कातरे आमची काबूत कर. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप कातरे आमची काबूत कर. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप कातरे आमकां शांती दी. हो जेजू इद्या शेळी संवसाराचें पाप काडटा. त्या शेळीच्या जेवणाक वांटो घेतात ते आमी सगळीं सुभागी. सोम्या ते म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण जे एका सुत्राक म्हाका भलायकी मेळटली. प्लीज प्रसादा वेळार गीत घेवया. D40 पेज नंबर 69. D40. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
Yeah.
प्रार्थया. देवा सर मनशांच्या दयाळ बापा, आमी शेवलां तें सर्गीय जेवण आमकां खरी क्रिस्ती जीण जेवंक आदार दिवं आनी सगळे जे भुरग्यांक पवित्र करूं. अशें जी तुजी आखी पवित्र सभा पोरजांक सळवणेची कोणा जावं तिचेर सगळीं मनशां जेजून कुर्सा जडल्या तारणांत उपकारी काळजान वांटो घेवं. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं बसुया. देवाचे कृपेन लग्ना संस्कार जोडून सोदतात. सुनील जयवंत कांबले आंकवार पूत, जयवंत डुंडापाग कांबले आनी अनुसुया जयवंत कांबले हांचो गांव पणजेचो रावता चिकाली. किनोशा वालेंका फेर्नांदीस चेलांगी आंकवार दू जुआंव जासीत फेर्नांदीस आनी एफिल एदलिया फिगेरेद हांची गांव वास्कोची रावता वास्को. देवाचे कृपेन संस्कार जोडून सोदतात. बोस्को स्तानिस्लाव लोब आंकवार पूत, विक्टर फ्रांसीस लोब आनी मारिया कोसेसा लोब हांचो गांव मुंबयचो रावता मुंबय. रेचल सारा दा कोस्ताच्या लागीं आंकवार दू स्टॅनली कॅनेट दा कोस्ता आनी मारिया दा कोस्ता हांची गांव बॉम्बेची रावता चिकाली. गेल्ल्या इतराक कलेक्शन जालां 33,730 रुपया. येता तो आयतार जावन आसा 30वो आयतार 2 मिसां सकाळीं 6:45 मंडावळ करपी सेंट पॉल समुदाय एंट्रीक सायड. दुसरें मीस 8:30 वरांचेर मंडावळ करपी दोतोनीची भुरगीं. दर बुधवाराक सांजे 6:30 वरांचेर आनी शुक्रारा सकाळीं 6:30 वरांचेर एडोरेशनां आमची इगोर्जेन. आमची कायद्याची मिसां आयताराची 6 वरांचेर इगोर्जेंत इंग्लीश भाशेन शेनवाराचें आनी 6:30 वरांचेर दाबोली शेनवाराचें. दर शेनवाराक 5 वरांचें ऑल्टर सर्वीस मिटींग. आयज यूथ मिटींग हें मीस जालें म्हणटूच तरणाट्यांची मिटींग. फाल्यां आमचो टोर्नामेंट आहा ऑल्टर सर्वीस आनी सगळ्यांनी येवचें म्हणून आमी मागता. सकाळीं 9 सेक्टर वायज 5 ईस्ट सायड मेन टोर्नामेंट आनी सेक्टर वायज दनपारां 2 वरांची टाय ब्रेकर लॉंगस्ट किक जातली. सगळ्यांक तुमकां आमंत्रण आसा. हें जातलें आमच्या चिकाली. आमचो नोव्हेंबराची 2 तारीख मेल्ल्यांचो दीस लागीं पावता. ते पासत जण एकल्या आपणाच्यो होंड आहात ते नितळ करचे म्हणून आमी मागता. 21 मंगळारा दीस मीस आहा मार्गारेट गामा हिच्या पासत पयल्या वर्साचें 7 वरांचेर. समुदाय बुधवारा दीस सेंट एनी समुदाय जिना कॉस्मी तारावूज हाच्या घरांत 5:30 वरांचेर. ब्रेस्तार दीस सेंट इग्नेस de Loyola समुदाय आनी जॉन दा कोस्ताच्या घरांत 6 वरांचेर. आमची फिरगोजीच्या जनेलां जावं ग्रील ह्यो घालपाक आमकां आनी पेंट मारपाक कोणें आदार दिल्लो आसा 30,000. ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी ताचे आशिर्वाद मागता. इगोर्जेक डोनेशन येयल्लें आहा एक बरें देखणारांक 5,000 आनी गूड समारिटन फंड बरें देखणारांक 5,000. आमचें बायलांची जमात दो सांता रिता de Cassiaccio ही मिटींग आसतली भयणान बांदो ब्रेस्तारा दीस 6:15 आनी सगळे समुदायाचे 2 बायलो
मेंबरांक आमंत्रण आसा. चुकून येवपाक दर एक मिटिंगेक आमी मागता. आनी एक पाट एक सरप्रायज आहा, जी मिटींग येता ताका एक सरप्रायज दवरलो आहा, विसरूं नाकात. ब्रेस्तारा दीस 6:15. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सव्यासो आनी सर पदवीदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्तांव शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बरोवकार. शेवटा गीत गावया. F16 पेज नंबर 93. F16. मिसाची